काल म्हणजे तें कळटकीर अतिशय वायट बातमी आनी सहनय जायना जालें. म्हणजे अशें व्यक्ती परत न भूतो न भविष्य ते म्हणटा पळय तशें. आनी एक स्तरार तें आपलें तबलें जे वाजोवपी सगळे आशिल्ले, सगळे खूब जाण बरे वाजोवपी, पूण अशे तबला वादक म्हणजे म्हज्या आयुश्यांत तरी, आनी हायली टॅलंटेड आनी गूड ह्युमन बिईंग, पोलायट एकदम. आनी आमचे ते सगळे तबलजे खातीर ते देव अशे आशिल्ले. चड उलोवंकच शकना तांचे बद्दल. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं, सद्गती लाभूं अशी विनंती. नमस्कार, हांव प्राध्यापक शैलेश गांवकार, कला अकादमींत तबला शिक्षक म्हणून आसा. हांव जेन्ना मुंबय शिकपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका म्हाजे गुरुजी पंडीत अरविंद मुळगांवकरजी हांणी एक्सपोजर दिवपा खातीर उस्ताद अमीर हुसेन खान साहेब यांच्या बर्सी समारोहाक एक प्रोग्राम दवरलेलो तेंचो. तेन्ना म्हाका पयलीं म्हाजो सोलो वादन पयलीं आसलें आनी म्हाजे नंतर जाकीर बाईचें सोलो वादन आशिल्लें. हो म्हाजो सामको एक्सपिरियन्स तेन्ना. आनी तेंच्या खातीर लोक थंय भरपूर आयल्ले तेंचो सोलो आयकपाक. तेन्ना तो एक्सपोजर म्हाका मेळ्ळो आनी ते समोर आसले तेन्ना वाजोवपाक, हांव वाजयतालो तेन्ना. आनी म्हाजे नंतर मग त्यांनी सोलो वाजयल्लो. ग्रीन रुमान मेळ्ळें तेन्ना म्हाजेर फाटीचेर तेणी शाबासकी दिवन म्हाका आनी रियाज कर आनी तयार जा असो म्हाका आशिर्वाद तेंचो मेळ्ळो. तबला वादनाचे क्षेत्रांत तांचें इतलें योगदान म्हाका तरी दिसना की कोणी आनी आसतलें म्हाजे मता प्रमाण, की त्यांनी हिंदुस्तानांत घरान तबलें व्हरपाची जी एक प्रक्रिया आसता ती तेंचो वांटो खूब मोलाचो आसा. आनी सर्वत्र जगभर तेची प्रसिद्धी आसात. आनी तबला वादनांत ते गेल्या, तबला वादन क्षेत्रांत तेंचें निधन जालें, पण एक ह्या क्षेत्रांत मोठी पोकळी निर्माण जाली अशें म्हाका दिसता. तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं. नमस्कार, मी रोहित वनकर. झाकीर हुसेन यांच्याविषयी काय बोलावं, जितकं बोलेल आपण तितकं कमीच आहे. कारण झाकीर हुसेन आज यांच्यामुळेच सर्व भारतात नाही तर सर्व जगात तबल्याचा प्रचार झालेला आहे. आणि त्यांच्यामुळे एक तबला या वाद्याला नवीन ओळख मिळालेली आहे. आणि त्यांच्या जाण्यामुळे या संगीत क्षेत्रामध्ये खूप मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे, जी भरून काढता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये सहभागी आहोत.